सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार फर्स्ट टायम जेन्ना येदो व्हडलो इव्हेंट घडटा स्पोर्ट्स आनी एंटरटेनमेंट कॉम्बिनेशन कॉम्बो म्हणटात ते म्हाका दिसता लोकांक म्हणटा ते एक्सायटमेंट कित्याक आतां आमी पळयतात आतां आयज सेकंड डे आनी ऑलिंपीक चॅम्पियन्स हांगासर अरायव जाल्ले गोंयांत आनी ते खेळटात आनी ते पळोवपाचें आमकां भाग्य मेळटा. काल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सेटअप आनी ते सगळे पळोवन आनी रिमेनिंग मिनिस्टर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी बाकीचे आमदार म्हणजे काल तो फूल एंटायर गेटअप म्हणजे पळयलो वेन्यू पळयलो जाल्यार तांकां एक्सायटमेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की मागीर ग्रावंडार येवन मातसो वगत खेळया म्हणून. सो इतले एक्सायटमेंट म्हणजे पळोवन कळटा की हे हांगासर स्टॉप जावपाचें ना. सो हे खंय तरी कंटिन्यू उरतले आनी म्हाका दिसता आमकां एवरी म्हणजे एंटायर गोवान आयज आमचे कडेन एक्चुली शॉर्ट टायम जालो ह्या फावट पूण आमकां नेक्स्ट जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना नेक्स्ट 6 months म्हणजे पयलीं 6 months प्रायर आमकां तयारी करची गरज आहा. आनी तशें जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता एंटायर गोंय आनी असले फेस्टिवलाक एंटायर गोंयचे जे व्हॉलीबॉल प्लेयर्स व्हॉलीबॉल लवर्स आहात ते एंटायर एकठांय येवपाक जाय इव्हेंटाक. आमकां आयज हे फावट शॉर्ट टायम मेळ्ळो आमी मेळटा तांकां कॉर्डिनेट केले पूण ह्यो जर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन हे करचें पडटलें. वर्ल्ड फेडरेशनाच्या टेक्निकल टीम जी हांगासर येयल्यात जे फॉरेन डेलिगेट्स येयल्यात तेंच्यांनी काल आमकां फीडबॅक दिलो म्हणजे तेंच्यांनी जेन्ना वर्ल्ड फेडरेशनाक ते रिपोर्ट धाडलो तर वन ऑफ द बेस्ट म्हणून ह्यो टोर्नामेंट वन ऑफ द वीथ ऑल द फेसिलिटीज आनी तांकां जे सेटअप जाय आसलो सो इंटरनॅशनल लेवल तांकांय डावट आसलो जातलो की ना हांगासर ते इंडियेक. सो ते चिंततना इंडिया म्हणून चिंतता इंडियेक जातलो ओ ना की पूण तांकां आयज कालूच तेंच्यांनी आमकां कॉंग्रेच्युलेट म्हटलां की येदो व्हडलो सेटअप तेंच्यांनी म्हणजे आमी जो केला तांकां खरोच खूब आवडला. क्लायमेटूय आवडला पूण कित्याक थोडो ह्या दिसांनी हीट चड आहा सो आफ्टरनून टायम तांकां खेळपाक त्रास जाता ताका लागून टायमींग आतां चेंज केला मॉर्निंग टील 10 o'clock आनी इवनिंग 4 o'clock अशें मॅचीस वयतले. सो ओवरऑल रिपोर्ट जो वयल्यान वर्ल्ड फेडरेशन येयला वन ऑफ द बेस्ट म्हणून आयज सगळे आमी अरेंजमेंट हांगासर पळयता. सो सगळे व्हॉलीबॉल खेळटा ते कोर्ट्स म्हण तूं हांगासर इव्हेंटा खातीर स्टेज म्हण सगळे अरेंजमेंट केला. सो कितें डिफिकल्टीज तुमकां फेस जाले सगळे? हांगा डिफिकल्टीज कांय ना. हांगा डिफिकल्टीज इश्यूज कांय येवंक ना कित्याक आमकां सगळ्यांनी म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टरान जावं PWD मिनिस्टरान पावर मिनिस्टरान WRD मिनिस्टर म्हणजे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहात एक्सायज जावं आनी कितें सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे सपोर्ट केला कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट आनी आमच्या गोंयच्या बऱ्या खातीर जर इव्हेंट कितें जाता आनी आमच्या फ्युचरा खातीर जाल्यार डेफिनेटली सगळ्यांनी येवपाची गरज आसा. तशेंच सगळे जाण येवन आमकां सपोर्ट केला. जीत पण मांद्रेसान बेनावली येवपाक त्रास जाता वो आतां बेनावलीसान मांद्रे वयता व्हरपाक इजी जातलें पळय बेनावली येवपाचें हांगासर वार्का ह्या गांवांत येवपाचें इतलें सेंड कित्याक इंटरनॅशनल लेवलीचेर जेन्ना पयलीं म्हाका इच्छा आसली मांद्रे जावचो म्हणून. सो फर्स्ट मांद्रे गेले हरमला बिचार गेले मोरजे बिचार गेले पूण ती सेंड तेंच्यांनी जी आहा टेस्टिंगाक धाडली आनी तशेंच वार्का कोलवा येयले. सो फ्रॉम कोलवा तेंच्यांनी हांगले हे सुटेबल आहा आमच्या प्लेयर्सांक कित्याक तांकां इंटरनॅशनल लेवलीचेर ते सेंड ती तशी सुटेबल आसूंक जाय. सो तेंच्यांनी ही सायड सांगली त्या सायडीन हार्ड सेंड म्हणून आमकां सांगलें म्हणजे ताका लागून आमकां हांगासर करचो पडलो. सो दीस वील बी एन इंटरनॅशनल इयरली इव्हेंट नाव तुमी ट्राय करतले करपाक? होपफुली नेक्स्ट इयर म्हणजे ह्या वर्सा आमी आतां 2 दीस आनीक उरला ह्यो जर सक्सेसफूल बरे भशेन जालो डेफिनेटली आमकां नेक्स्ट इयरूय मेळटलो कित्याक एक्चुली इंडियाक ह्यो फॉर टोटल 4 years दिला पूण अनदर 3 years उरल्यात ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर. पूण आमी जर आयज बरें दाखयलें आमच्या गोंयच्या लोकांनी जर ट्रिटमेंट आमचे फॉरेनर्स प्लेयर येयल्यात जावं आमचे एक्टिविटी कितें ताका जर सपोर्ट करीत आनी बरें एक मेसेज वचत की खरेंच गोंय आमचें म्हणटात ते असले एक्टिविटीज इव्हेंट्स करपाक आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करपाक वन ऑफ द बेस्ट आहा जाल्यार डेफिनेटली फुडल्या वर्सा आसतलें. पूण फुडल्या वर्सा मांद्रे आसतलो पळय तो डिसिजन आमची ऑर्गनायझींग कमिटी आहा ती मागीर फुडें घेता. पूण तुमकां दूख लागना की तुज्याय लोकांक पळोवपाक जाय न्हू? पळय म्हाकाय येदो व्हडलो इव्हेंट हांव सगळ्यान हॅपी आसतलो जाल्यार की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट जावपाक कित्याक आमचे सगळे कार्यकर्ते जावं जाय फ्रेंड्स जावं जे व्हॉलीबॉल फिल्डानूच चडशे आहात ते एक्टिवली थंय येतात. आतां कित्याक ट्रॅव्हलिंगेक खूब त्रास जाता पूण सॅटर्डे संडे ते सगळे चडशे येवपाचे आहात तांकांय अरेंजमेंट केल्ली आहा. सो तशें कांय ना की कॉन्स्टिट्युएन्सी पयस पडली आनी हें पडलें पूण आमचे लोकूय पावता. पूण ओवरऑल सॅटिस्फायड तुमी एज अ चेअरमॅन ऑफ ऑर्गनायझींग ऑल दीस? हय डेफिनेटली गोंयान पयलीं फावट करता जाल्यार सॅटिस्फाय आसूंकूच जाय मरे. थँक्यू.